भाजप सरकार पुराय गोंय विकपाच्या रस्त्यार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला। पणजेत कॅसिनो लागीं जेटी बांदपाचें काम चालू आसा। संद मेळ्ळी जाल्यार भाजप सरकार दर्यांत घरां लेगीत बांदपाक फाटीं-फुडें पळोवचे नात अशें म्हणीत बर्डेन तिडक उक्तायल्या। दोळे उक्ते करून पळयात, आज दर्यान तुम्ही घुसलेले हांगा हांगा काजिनो उबे केलेले आसा। आता फक्त दर्यान फक्त प्लॉटिंग करपाची उरल्या दर्याच्या मदीं। हांगा जर प्लॉटिंग करीत जाल्यार ते बी तांकां जर एलाव करीत न्हू फाल्यां सकाळी हांगा भितर एक आमी कशे हावजींग बोर्डाक एक प्लॉट्स करतात आनी घर बांदपाक प्लॉटिंग करतात तशें हांगा तेंच्यांनी प्लॉटिंग करपाची उरलेले आसा। आता दर्या हेंच्यांनी विकलो, सागरमाला करून जे दर्यान घुसले। आता उरलेले जमिनी हेंच्यांनी काबार केलेले आसा। आता हेजे पळयात तुमी कितें केल्लेले आसा हांगा। प्रत्येक गोंयकारांक सांगूंक करता हांव, आयज जे स्ट्रक्चर उबे केलेले आसा, GI चॅनल जे पळयत जाल्यार एका 99 वर्सां भंयूच ना, इतले स्ट्रॉंग GI चॅनल उबे केलेले आसा। आयज पळय तेंचेर वेल्डिंग केला, नट बोल्ट घालून तेजे नट बोल्टाचेर उबे केलेले आसा। आता हे टेम्पररी कन्स्ट्रक्शन काय परमनंट कन्स्ट्रक्शन? हांगा कायदो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या अंडर हे येता, अशें ना अशें ना। दर्याचे कुशीक हेंच्यांनी केल्लेले आसा। सर्वसाधारण आमी जर दर्याच्या कुशीक धाकटो गाडो घालता किंवा हांगा भायर गाडो घालपाक जर येयले मुन्सिपालिटी भरून व्हरतले। आता हे परमिशन दिवपाक आज गोंयचो CM खंय आसा काय म्हणटा हांव तुमकां। हे दिल्लीसून कोण येतात तेंचे तुमी आयकतात आनी आमचे गोंयचे लोक तुमकां निवडून दितात। कितें लागून निवडून दितात? दिल्लीच्या लोकांचे बरें करपाक काय गोंयची जमीन हे विकपाक केला हांगा ऑलरेडी दिसता। हेजेर आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवान कॅप्टन ऑफ पोर्टाक पडटा। हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान हेजे लक्ष घालपाचे। पयली जेटी आमकां जाय आसली, आदी नाका आसली नासली, जेटी घालता आसतना आमच्यो बोटी लागताले हांगा। आमकां कितें जाय बोटी व्हांवून वतात म्हणून हांगा पायलिंग करून ते धाकटुले खांबे उबे केल्ले आनी तेजेर कॉन्क्रीट घातलेले। आतां हांगा हे केल्लेले आसा। GI चॅनल तुमी पळयात हे कशें कितें अख्खे गोंयच्या रुलिंगाक आसा, ऑपोजिशनान कोण आहा तेंचे MLA आसात, तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें हांगा कितें केलां तें।